डॅनियल फर्नांडीस आणि त्याच्या दोगा भावांनी आपल्याक मारपीट केली अशी कागाळ फोंडेचो नगरसेवक शिवानंद सावंतान पुलिशेन केल्या। 6 नंबराच्या वॉर्डांतल्या गटारावेल्यो सिमेंटाच्यो लादयो कोणे तरी काढून फुटपाथार उडयल्ल्यो। पालिकेची गाडी घेवन त्यो लादयो हाडपाक गेलो तेन्ना डॅनियल आनी ताच्या भावांनी मारपीट केली अशें शिवानंद म्हणटा। तेंच्यांनी आमचे एक्झिस्टिंग गटर वयले तांच्यांनी माती घालून तेजे वयले स्लॅबी ते सायडीन कडेन फुटपाथार उडयले। फुटपाथार हांवें क्लियर करपा खातीर म्युनिसिपालिटीचे गाडी हाडून क्लियर करता। तेणे 3 जाण भाव येयले म्हाका कडेन दादयकर म्हणलें आमच्यो स्लॅबी म्हणून तुमचे जावं शकना ते म्हणलें गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी कावन्सिलर म्हणलें म्युनिसिपालिटीचो फुटपाथ क्लियर करपाक जाय जाल्यार दादागिरी करपाक लागले आनी मारपाक गेले आनी झगडी गेले आनी हात उखल्लो 3 जाणांक धरून आनी डिफेंड करपाचो ट्राय केलो पण ताजो गळो दामलो आनी स्लीप जावन रस्त्यार पडले तकली गावली। पोलिसां कडेन मागणी केल्या की ताबडतोब हेचे विरुद्ध कारवाय जावची। ताका अरेस्ट केल्लो आसा तेजे वांगडा आनी 2 जाण जे आशिल्ले ताका त्या दोगांकूय अरेस्ट जावची अशी मागणी केल्ली आसा। डॅनियल फर्नांडीस हाणें आज आमच्या शिवानंद सावंताचेर अटॅक केलो। हेजे पयलीं 2009 ताणें आमच्या विन्सेंट पॉलाचेरय अटॅक केल्लो तेन्ना तो होम मिनिस्टर समर्थक आसल्या कारणान ताका कोणेच कांय केलें ना आनी त्या टायमार ते अटेम्प्ट टू मर्डर जालो। आमी त्या बद्दल केस रजिस्टर केल्ली आसा फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर आनी भितरलो डॅनियल फर्नांडीस ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी बाकी 2 जाण आसा पळय ताजो भाव क्रेसी फर्नांडीस आनी बॅनी फर्नांडीस 2 एब्सकॉन्डिंग आसा। शिक्षणाचे माध्यम आणि अनुदानाचेर फेरविचार करपाची भूमिका सरकारान घेतिल्ल्यान भारतीय भाषा सुरक्षा मंच, फोर्स आणि डायोसेसन सोसायटी ह्यो 3 संस्था सादूर जाल्यात। डायोसेसन आणि फोर्स म्हणटा शिक्षणाचे माध्यम वेचपाचे निर्णय स्वातंत्र्य पालकांक दिवंक जाय। सरकारान सरसकट इंग्लीश माध्यमा आड भूमिका घेवप सामान्य लोकांक मानवपाची ना। जाल्यार भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे शिष्टमंडळ ह्या विशयाचेर 1-2 दिसांत मुख्यमंत्र्याक मेळपाचे आसा। I don't know exactly in what terms they filed the affidavit. I don't have a copy of that. But it appears that it's a good move because we have got positive assurances from the Chief Minister when we had a meeting with him that he will sort it out the things amicably which are going to be satisfactory to all the sections. And one positive assurance he has given us is that he is going to take all the stakeholders into confidence, which is good, before taking a decision. This cannot be in any way detrimental to the interests of the parents and the students because they have got concern for their students and the future of the students, and we have supported their stand. I don't want to say anything. Things can be changed. In politics there's nothing called permanent. See, finally te tane mulla zayit, but what is people's wishes? They are not going to cater to their demands. The government will cater to the demands of the people. Reconsider the decision. We have not really gone through the affidavit that they have filed in the High Court. But for us, when they say reconsider, and if a choice is given to the parents to choose a medium of instruction, we have absolutely no problem. Now, as far as the BJP manifesto that what you are considering, it has been even said that there will be an amicable solution to the situation where the parents who have already chosen, their rights would be respected. So we have not infringed on anybody's right. We are purely on demand that our students or the parents have to get a choice. आज किती तुमची मीटिंग झाली नाही भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची? No, that was just a general discussion. तुम्ही आता चीफ मिनिस्टराक मेळपाचे ना, ताणे मीटिंग आपयल्या ताजे लेवलचे डिस्कशन चालू आसा तेन्ना त्या संदर्भात काही डिस्कशन पूण अमूक अशें हें कांय ना भितर निर्णय हें डिसिजन अशें कांय ना। ते तागेले सिरीज मीटिंग चालू आसा तातूंत भितरली आमच्या कांय प्रतिनिधींक ताणें आपयल्या आमी सगळे जाण वतले आशिल्ले न्ही प्रतिनिधी ते अशें त्या संदर्भात चर्चा आशिल्ली इतलें आनी कांय ना। धारगळचे आदले आमदार बाबू आजगांवकारान पंचायतीक मजत करूंक नाशिल्ल्यान वजरी पंचायतीत फाटल्या 5 वर्सात उदरगतीची व्हडलीशी कामां जावंक ना अशें वजरेचो सरपंच संजय देविदास म्हणटा।
5 वर्सात धर्माचो एक पूल तडीक लावपासून बाबूक जमले ना अशी टिका तांणी केल्या. आमचे सत्याग्रह खबरां माहीत पळयात. वजरी पंचायतीचेर विनोद मेथराचो रिपोर्ट. 5 वर्सांची पंचायत आमची चलयल्या ती 100 बोळाचेर चलयलेली आसा. सरकारा कडल्यान तर मदत तशी जास्त काय मेळ्ळी ना. फक्त जो काय आमचो टॅक्स आमी घेताले ना, हावस टॅक्स म्हणा इंडस्ट्री कितें ते टॅक्स आहा त्या टॅक्साचेर मेळोन जे कितें गव्हर्मेंटाचो तिचेर जो मॅचींग ग्रँट जो येतालो तो मॅचींग ग्रँट मिन्स तो आमचो जो टॅक्स काय येतालो तो सगळो आमकां फक्त पंचायतीकच यूज करपाक मेळटलो की खंय तरी एक लायट नासली जाल्यार ती लायट घालपाक ती स्टेशनरी हाडपाक अशा तर तो खर्च जातालो. गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां मेळ्ळी ना. फक्त म्हाका येयल्लो तो 12 फायनान्स 13 फायनान्स. तो कितलो सुमार आयलो? म्हज्या ह्या 5 वर्साच्या काळात म्हाका 12 फायनान्स जो आसा हो जवळ जवळ 4-4.5 लाख रुपया येयल्लो. म्हणजे म्हाज्या पयलीं जे बॉडी जो आसलो तो फंड आसलो म्हाजे कडेन एक जवळ जवळ 2 लाख. म्हणजे टोटल तो 4.5-5 लाख फंड म्हाज्या कडेन आसलो. तो फंड हांवें असो रिपेरिंगाक यूज केला. गटर केल्यात, बांय केल्यात आनी इतर थोडीशी कामां आसली ती करून सोंपयल्या. समस्या आसा त्या म्हणटा ते एक ब्रीज आसा एक जेणे करून फाटल्या इलेक्शनाक विधानसभेच्या इलेक्शनान जे आश्वासन दिल्ली आमदारांनी किंवा उमेदवारांनी म्हणा त्या उमेदवारांनी एक आसलो आमचो बाबू वास्कोकर. त्या बाबू वास्कोकारान सांगलेले भाशणांनी पयलीं की निवडून येयलो का पयलीं हांव करतलो ते 2 वर्सां भितर तो धर्मास्तू वजरी ब्रीज जो हांव कंप्लीट करून दितलो. म्हाका अशें दिसून आयलें की 5 वर्सां जालीं पण निवडून येवन तरी तेच्या कडेन तो एक पोल उबो जालो ना. मोपा विमानतळ प्रस्नाचेर भाजपा लोकांक फटोवंक सोदता असो आरोप युगोडेपाचो फुडारी अॅडव्होकेट राधाराव ग्राशियासान केला. मोपा विमानतळ प्रस्नाचेर सर्गेस्त माथानीचें मत कितें आशिल्लें तें तांचे घरकान्ने एलिना साल्ढानान स्पश्ट करचें अशी मागणी तांणी केल्या. My feeling is that the BJP, in order to save their own skin, is trying to undermine Mathani's legacy. It is now important and very important that Mathani's wife Alina Saldan and his niece Malisa Simosh, who have been very close to him, who are repositories of his ideology, who should now come out and make it very clear to us whether Mathani had given up his demand or opposition to Mopa airport, as the BJP seems to say. The BJP is completely misleading the public on this, and the only persons who will know this is Malisa Simosh, who is his niece, and Alina Saldana, who is his wife, and both of whom spoke so eloquently and committed so much to Mathani's ideology on his funeral. And I am certain that these two people will stand up for their husband and for their uncle and tell the world the truth. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.